I certified where food is fortified. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय ऑब्वियसली ह्या आठवड्याचो आसा चर्चेचो, तो म्हळ्यार स्टॅम्पिडाचो. आनी विशय आमी एकाच कारणां खातीर घेतात की गोंयाक हाचे पयलीं अशें जालें नाशिल्लें. शिरगांवां जें घडलें तें कित्याक घडलें, ताका जबाबदार कोण आनी हाचे फुडें अशें जावचें न्ही म्हणून आमी कितें करपाची गरज आसा. आनी हाचे पयलीं तें कित्याक घडनाशिल्लें ताजेरूय आमी उलयतले. 3 मानेस्त आसा म्हणजे स्टुडियो भितर. पयले आसात निवृत्त DYSP जांचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून गोंय पुलिसे भितर वळख आसा ते CL पाटील बाब सर, वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले राजकारणी, पूण आज ते हांगा राजकारणी म्हणना, एक निवृत्त अधिकारी जांकां गोंयांतल्या प्रशासनांतल्या वेगवेगळ्या पदांचेर काम करपाचो अनुभव आसा, ते एल्वीस बाब गोम्स. एल्वीस बाब, वेलकम. आनी एक तिसरे आसात अगेन सिनियर ऑफिसर, रिटायर्ड जरी असले तरी ते अजून तितलेच एक्टीव आसात आनी तांणी कलेक्टर म्हणून सुद्दां काम केलां गोंया भितर, ते ND अगरवाल सर. सर, वेलकम. हांव एल्वीस बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता, कारण प्रशासनाच्या दृश्टींतल्यान तुमी जेन्ना ह्या इन्सिडंटा कडेन पळयतात, आय विल स्टार्ट विथ 2 बेजीक क्वेश्चन्स. हे कित्याक घडलें अशें दिसता तुमकां आनी हाका जबाबदार कोण? कित्याक घडलें हें हांव एकच उतरान सांगपाचें म्हणल्यार आमी लेसन्स पळय आसा आमची ती शिकना. पयलीं अशें डिजास्टर पळय आसा अशें पयलीं घडल्या. आतां जात्रे कडेन अशें पयलींदा घडलें आसतलें, बट ओवरऑल घडल्या खुबशे डिजास्टर म्हणल्यार वेगळे तरेचे डिजास्टर. सो रुबी रेजिडेन्सी एक पयलें जाल्यार, मागीर ते आमचे इस्कॉलाचे भुरगे जे मेल्ले हांगा फेरी बोटीन, मागीर तशें आतांच्या काळान सांगता हांव. आनीक कोवीड व्हडलो, सगळ्यांत व्हडलो डिजास्टर. 4000 गोंयकार मेले, अशे फडफडून मेले. अशे डिजास्टर जर पळयत जाल्यार वी हॅव टू लर्न आवर लेसन्स. जे कांय स्ट्रक्चर्स बसयल्ले आसा, जे कांय प्रोटोकॉल्स बसयल्ले आसा, ते पाळपाची चड गरज आसा. आनी जेन्ना ते पाळिना, लेटर एंड स्पिरीट, जेन्ना आमचे कडेन कितें पळय ऑलरेडी आसा तें आमी जेन्ना पाळिना, आमी सुस्त एअर कंडिशनान बसून काम करता, तेन्ना अशे डिजास्टर जावपाची पॉसिबिलिटी आसता. आतां हाका जबाबदार कोण? जबाबदार कोण ते अजून अशें म्हणजे आय विल नॉट पिन पॉयंट की स्पेसिफिकली हेच जबाबदार म्हणून. कलेक्टिवली फूल इकोसिस्टम दॅट हॅज टू डू विथ क्राऊड कंट्रोल इज जबाबदार. हांव ND अगरवाल सराच्या म्हऱ्या वचचे पयलीं CL पाटीलाक तुमचे म्हऱ्या येता, कारण आमी सगळ्यो गजाली जाल्यो की पयलीं आमकां दिसता ते पुलीस. तुमी अशे कितलेशेच इव्हेंट गोंया भितर हँडल केल्यात, कितल्याशाच जाग्यांचेर तुमी बंदोबस्त पळयला. वॉट डू यू थिंक वेंट रॉंग एट शिरगांव? शिरगांव पयल्यात पयलीं म्हणटा जेन्ना लॉ अँड ऑर्डर येता, हे डिजास्टर येता, स्टॅम्पेड येता, तेन्ना पुलिसाचो रोल पयलीं नोटिफाय जाता. आतां आमी सदांच ब्लेम करता, आमी कमिटीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले, कमिटीक आमी हे दिल्ले, ते SOP दिल्ली, हे दिल्ली, पूण ती SOP कोण फॉलो करता काय ना तें पळोवपाचें काम पुलिसाचें. आनी जे बॉटलनेक्स आसा, ऑर आतां कित्याक 5 लोकांच्या जाग्यार 500 लोक जाले सद्या. सो जो क्रावड इवॅल्युएशन जावपाक जाय, इतलो क्रावड येतलो जात्रेक. 10-20 वर्सां पयलीं कितलो येतालो, आयज कितलो येता, जागो तितलोच आसा. सो हेचेर पयलीं पुलिसांनी सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार ते आयडेंटिफाय करून क्यू सिस्टम सारकी करपा जाय आसली. आनी ओवर क्रावड जर आसा, तो क्रावड गॅदरींग सेपरेट करपा जाय आसलें. ब्लॉक करून क्रावड जर लिमिटान घातलेलो भितर, आनी जे भक्तगणांचे भितर मातशी बाचाबच जाली, ही इमिडिएटली इंटरवेन जावपाक जाय आसली. आनी तेका लागून PS सिस्टम जाय, इन्स्ट्रक्शन कंटिन्युअसली पुलिसांनी दिवपाकूच जाय. पुलिसाचो रोल हो खूब इम्पॉर्टंट आसल्या गॅदरिंगांनी आसता. आनी एक गजाल म्हाका दिसता की अशी की जेन्ना पुलीस दुसऱ्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडटा आमी, तेन्ना हे पुलीस आसता, हे दोनू काय आपलें कामूच न्ही अशें वागतात ते. म्हणल्यार येयले, उबे रावले. आतां एग्जाम्पल तुमकां दिता हांव. शिगम्याक बी खुबशे पुलीस आमी रस्त्यार हाडटा, ते स्लोली हे स्टार्ट जाता, फ्लोट लेट येतात, लोक पब्लीक रस्त्यार येता मदीं आनी पुलीस फाटल्यान उबे रावता. सो हितूनय केन्ना असो इन्सिडंट जावं शकता. बरोबर. आनी हेका लागून कमिटीक धरून ते इन टायम स्टार्ट करपा जाय गजाली.
आनी स्मूथ फंक्शनींग त्यांनी पळोवपा जाय. ते कितें करता पुलीस कॉन्स्टेबलरी, ते काम ताका दिसता की ह्या कन्सर्न PIचेच तो येतलो करतलो, हो कन्सर्न PSI. त्या पुलीस स्टेशनाचें काम आमी आतां भायल्यान येयल्या टायमपास करपाचो वचपाचें, आमची ड्युटी नेम चेक करता. सो हे गजाली जेन्ना जाता तेन्ना असले गोश्टी घडटा. आनी हांव म्हणटा की पुलिसांनी प्रोएक्टीव जावपा जाय हितून. आनी असल्या गजालीचेर जर कमिटीक आमी बरयले जाल्यार हू वील मॉनिटर दोज थिंग्स. फायनली पुलिसांनीच मॉनिटर करपा जाय. करेक्ट. आनी आमचे तेचेर कंटिन्युअस वॉच आसपाक जाय की बाबा हे लॉ अँड ऑर्डर जावपा जायना. हय, जे SOPs फॉलो जावपा जाय ते ऑन ग्राउंड खरेंच जातात काय ना हे इम्पॉर्टंट न्ही. फायनली ते कागदार असून फायदो ना. कागदार काय ना, ते जाता काय ना ते पळोवपाचें पुलिसाचें काम. या आनी दुसरें जालें जाल्यार पयलो पुलीस येता बरोबर इन फ्रेम. बरोबर. कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर हे इन्स्ट्रक्शन्स दिता, पार्ट ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. बघ फिजिकली काम करपाचें आमकांच न्ही. आतां फाल्यां जर आमी म्हटलें मामलेदार येवन पुश करतलो लोकांना न्ही, आमी फिजिकली पुलिसांनीच करपा जाय. बरोबर. सो पुलिसांनी हेचेर वॉचफूल आसपाक जाय आसलें. आनी जे घडलें ते सारकें जावना बिकॉज नॉट फॉलोड द थिंग्स प्रॉपरली. Agarwal sir, I have a very simple question because CL Patil sir touched it very nicely. Is this finally the law and order comes under collector? Whatever you may say, law and order becomes the direct responsibility of collector. Even police and SPs come under collector. Where do you... By virtue of being a district magistrate. By virtue of being a district magistrate, correct. So when you look at an incident like this, how do you differentiate the blame? सी प्रमोद जी, सिचुएशन होता है ऐसे इंसिडेंट्स में हमको पहले से प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ता है. अभी गोवा में प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ रिलीजियस इश्यूज आते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कहते हैं ये आप इंटरफेयर कर रहे हो, हमारा जो 10 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, इट वाज नेवर हैपन, यू आर नेसेसरी थिंकिंग फॉर दैट. Yeah. I remember when I was working as a SDM, पोंडा, मारदौल पे सिग्मो के टाइम पे एक इशू आया था. आई सजेस्टेड कि सिग्मो का जो रोमटा मेला जाता है, जिस रूट से जाता है उसी रूट से वापस आता है. सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लैशेज. सो आई सजेस्टेड कि एंट्री और एग्जिट के दो अलग अलग साइड हम तैयार करते हैं. तो लोकल लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो, एंड देवस्थान कमेटी, दे केम टू अपोज. देन आई पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पुट योर वॉलंटियर, यू हैव टू सी बोथ शुड बी क्लैश. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई भी इवेंट्स होता है, उसमें 4 पार्टनर होते हैं. एक तो होता है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर, दूसरा होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा होता है वॉलंटियर, और लास्टली आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. यदि इन चारों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को दुकानें अलॉट कर देता है. वी नो दैट स्मॉल एक्सेस इज देयर, इन स्पाइट ऑफ दैट वी अलॉट द शॉप्स, दो बिकम मोर. तो दिस आर द बेसिक प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग इट. और I can say the responsibility we can, anyway report has come. We see what a report has given the responsibility. But इन चारों में the coordination नहीं है तो प्रॉब्लम. और दूसरा क्या है, हम जो है पहले का डाटा नहीं लेते, पहले के इंसिडेंट्स नहीं लेते. It is somebody told me कि last year also one lady was died. On the same. Then it becomes all the more serious. What precautions were taken this year? उसको हमने precaution, उसको हमने ध्यान नहीं रखा. Okay, same spot it is happened. Where it happened now, same spot it was happening. That we are not taking the precaution. We are not taking the precaution कि number of the crowd which was earlier this year is more. So all this factor, if we not take the consideration, possibility of such type disasters is always there. Always there. Elvis बाब हो मुद्दे येता न्ही. एज अ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तुमी जसं सांगलें की कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ अँड ऑर्डर. फाल्यां थंय SP आसा, जशी CL पाटील बाबान सांगलें पुलिसेची प्रॉपर बंदोबस्ताची स्कीम तयार जाता. आनी तरी आसतना ह्यो गजाली जेन्ना घडटात तेन्ना तुमकां प्रिन्सिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची दिसता? कलेक्टराची दिसता, SPची दिसता, लोकल एडमिनिस्ट्रेशनाची दिसता, जाणी त्या अशीर रस्त्याचेर दुकानां घालपाक दिली तांची, काय त्या देवस्थान कमिटीची दिसता की ताणें आपल्याली मनांतलें सांगलें की हांगा हें करात, थंय हें करनाकात, बट इव्हेंच्युअली
एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बाउंड बाय वॉट टेम्पल कमिटी सेस न्ही. रोल सगळ्यांचोच येता, प्रत्येकान आपापलो रोल जर बरे भशेन खेळ्ळो जाल्यार हें स्मूथ जाता. हांव एकच उदाहरण दिता. एका वर्साक सप्ताह इन वास्को हांव आशिल्लो थंय, आनी त्या वर्साक लोक म्हणटाले, आय शूड नॉट से इट, लोक म्हणटाले दॅट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायज्ड सिस्टम म्हणून त्या वर्साक. आतां खूब वर्सां गेलीं, मे बी थिंग्स हॅव इम्प्रूव्ड ऑल्सो. सो अशें कांय न्यू ना. प्रिन्सिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही परत परत विचारता म्हणून सांगता, इट लायज एट द फीट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विच इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट. कित्याक ओवरऑल हें सगळें आटापून घेवपाचें काम ताजें आसता. ताणें वारावर मिटिंगी घेवपाक जाय. खंय बॉटलनेक्स, आतां पाटीलान सांगलां तशें, खंय बॉटलनेक्स आसा ते आयडेंटिफाय जावपाक जाय. सगळ्यो गोश्टी आयडेंटिफाय जावपाक जाय. कित्याक सप्ताह जावं, फातर्पेची जात्रा जावं, जांबावलेचो गुलाल जावं, अशें हांगा ओल्ड गोवाचें फेस्त जावं, सगळे कडेन अशें मास गॅदरींग पळय जाता. ते जंय जंय मास गॅदरींग जाता थंय हेजो फूल आढावो घेवचो पडटा. नॉट वन्स, नॉट ट्वायस, रिपिटेडली. ड्रिल्स करची पडटा. सेन्सिटायझेशन ऑफ द ऑफिसर्स. आतां पाटील म्हणटाले की पयले फ्रेमीन येता पुलीस, रायटली सो. पयले फ्रेमीन पुलीसच येता. हांगा कितें जाता, हांगा पुलीस फ्रंटलायनीर जर आसूंक जाय आनी ते जर बॅक सीट घेता, थंय खंय तरी ट्रेनिंगाचें प्रॉब्लेम आसा. हांगा सेन्सिटायझेशन जायना. हांगा पुलीस पर्सनल, एक उदाहरण दिता. पयर एक व्हिडिओ भायर सरलो, कोण तरी एक यंग भुरगो पुलीस ऑफिसर खंय तरी व्हॉलीबॉल बंद करपाक गेलो. कित्याक बंद करपाक गेलो, कोणें ते तितून क्लॅरिटी कांय ना. पूण ज्या भशेन तो उलयता, तो ताका सांगता तूं बंद करता काय ना, अशें बोटान दाखयल्यार अशें दिसता की ही डजंट हॅव दॅट सेन्सिटायझेशन. ताका दिसता आय एम द होल अँड सोल. ही इज नॉट द होल अँड सोल. देर इज अ बीग हायरार्की इन द पुलीस डिपार्टमेंट. फाल्यां ट्रीप जातलो तूं. सो हांव म्हणटा कितें, हें प्रशासन जें आसा, हें प्रशासन कितें पळयता हें सगळें. तुमी ऑफिसर जे घालता की पोजिशनाचेर, ते कितें करता, तांची अकावंटेबिलिटी ना. तुमचे कडेन एक सेक्रेटरी आसता, होम सेक्रेटरी म्हणून, तुमचे कडेन एक होम मिनिस्टर आसता, ते कितें करता बसून. चीफ सेक्रेटरी म्हणून आसा, केन्ना आयकला तुमी त्या चीफ सेक्रेटरीन कितें एक शब्द काडिल्लो. बारीक बारीक डिझास्टर सदांच घडटा मरे हांगा. पणजे स्मार्ट सिटी इज नॉट अ डिझास्टर. गेली 5 वर्सां लोक सफर जायना, 4 कॅज्युअलिटी जावना. सो इफ यू सी, इट इज अ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन दॅट हॅज टू टेक कंट्रोल. गोंया ल्हान जाल्ल्या कारणान देर इज ओवरलॅपिंग. होम मिनिस्टर आपले कितें सांगता, चीफ आनी कोण कितें सांगता, आनी हे मागीर बारीक कशें दिसता हे ऑफिसरांक. वेर इन बिगर स्टेट्स, आय एम टेलिंग यू, वीच आय हॅव सीन पर्सनली, बिकॉज आय वॉज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सम इयर्स. थंय एक डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट कंट्रोल्स दी एंटायर थिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. एक तालुका ऑफिसर, एक तुजो डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट कोण आसा तो आपले तालुका पुरतो पळयता आनी सगळें स्मूथ जाता. कितें जायना. हांगा तुमी सगळे कडेन आपुणूच म्हणटा, तितून MLA येता, तितून मिनिस्टर येता, सगळें चाव मेव म्हणून हें घडटा. ना म्हाका ह्या मुद्द्याचेर CL पाटील बाब तुमी सांगपाक, कारण प्रिन्सिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज विथ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट अनडाउटेडली. पुलीस फाल्यां जर अशें आर्ग्युमेंट घालपाक शकतात की आमकां समजा एक टेम्पल कमिटीन सांगलें की तुमी बॅरिकेड्स घालनाकात, तांचे आयकलां आमी घालना म्हणून, हो आर्ग्युमेंट येवपाक शकता. पुलिसांनी सांगलें म्हणटात न्ही, पुलीस सांगपाक शकतात की तांणी घालनाक म्हूण सांगलें म्हणून आमी घालना म्हणून. ना 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 ना, फायनली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसाची येता. कमिटी कितेंय सांगू शकता, बिकॉज दे आर सिविलियन्स. आतां जेन्ना आमी ट्रेंड आसता, आमकां ट्रेनिंग दिल्ली आसता, पर्टिक्युलर लायन कशी लावपाची, क्यू कशी लावपाची, लोक कशे सोडपाचे, भितर खंय बॅरिकेड्स जाय आनी बॅरिकेड कितले स्ट्रॉंग जाय, मुवमेंट्स कशे आसपाक जाय, हे सगळे स्टडी करपाक जाय पुलिसांनी. रिहर्सल करपाक जाय, हेचेर ड्रील जावपाक जाय. आनी आतां कमिटी सांगता ते आयकपाची गरज पुलिसाक ना, ऑर कलेक्टराक ना, कोणाक ना. एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर येता तेन्ना त्यांनी तांकां सांगपाक जाय, बाबा वी हॅव टू डू इट. इफ यू आर नॉट डुईंग, जावचें ना. ते सगळे मॉनिटर करून घेवपाक जाय काम आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचें. बरोबर. सो ओल्ड गोवा फेस्ताचे तुमी पळयात कशें जालें ते, सिस्टमॅटिकली जालें ते, कित्याक इट वॉज व्हेरी नायसली प्लॅन. सो ह्या पद्दतीन जरी बारीक जरी ही गोष्टी असले जाल्यार हितून सडनली क्रावड येता जात्रांनी बी, आनी हे क्रावड कंट्रोल करपाक आतां गरज आहा. कित्याक फाल्यां कितेंय जावं शकता हितून. बारीकशी झगडी जरी जाली जाल्यार स्टॅम्पेड जावं शकता. तेन्ना लोकांचे फक्त एकूच फियर क्रिएट जाता आनी लोक हेल्टर स्केल्टर धांवतात. बरोबर. आनी तितून स्टॅम्पेड जाता. मागीर प्रत्येकाक आपलो जीव जाय म्हणून धांवता. बरोबर. तितले आमी म्हणटा तेणी सायलंट रावपाचें, हे करपाचें, हे केन्ना पॉसिबल. पॅनीक जाता तेन्ना पॅनीक जाता. आनी हे जर कंटिन्युअसली जर PA सिस्टमाचेर सांगत रावले लोक जाल्यार प्रत्येकाची मोती जागी उरता आनी काम करूं शकता. बट
this has to be monitored by the administration, police जावं आणि सिव्हिलियन जावं यांच्यानी ॲडमिनिस्ट्रेशन करपाक जाय. आणि ते कंपनी हेका जे आमी कमिटी म्हणटा कमिटीक आमी ते फोर्स करपाक जाय. आबत तेजे कडेन समज जर ती इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, बॅरिकेड्स ना जाल्यार वी हॅव टू अरेंज इट. आनी सर्टन जाग्याचेर आमी अरेंज करता कित्याक लोकांचो सेफ्टीचो विशय हो पुलिसांचो. यू कॅनॉट से की आमकां सांगलें म्हणून आमी केलें ना. ना कमिटी खूब फावटी आमकां खूबशें सांगता आमी CCTV लाय म्हणटा तेका, ते लायना CCTV. पूण आमी तेंचे कडेन वचून कोऑर्डिनेट करून ते इन्श्योर करपाक जाय वा CCTV लावपाक जाय, तेंकां सांगपाक जाय कित्याक लावपाचें ते. हे सगळे गोश्टी घडपाक जाय. पुलीस ते हे आयकना, तेंकां आमी सांगलेले असली भाशे ऍडमिनिस्ट्रेशन उलोवपाक शकना. ना 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 या ना हांवें कित्याक विचारलें, हांवें शिरगांव एज एन एग्जाम्पल खंयचीय फाल्यां देवस्थान कमिटी आसूं, खंयचीय फाल्यां पॅरीश आसूं किंवा खंयचीय फाल्यां आनी खंयची रिलिजियस गजाली आसूं, हे आपले विशीस सांगपाक शकतात आमकां अशी जाय तशी नाका म्हणून. फायनली पब्लीक सेफ्टीच्या दृश्टीन कितें म्हत्वाचें हे ऍडमिनिस्ट्रेशनान पळोवचें पडटा न्ही. या एल्विस बाबी वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट. या म्हणपाक जाय कितें विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर पाटील, खंयचें ल्हान अशें धरपाक जायना. आय विल टेल यू वाय. आमी जर ओल्ड गोवा बाय रफ एस्टिमेट्स ते सांगता ते भशेन जर 8 मिलियन म्हणजे 80 लाख लोक येवन गेले किंवा कितले कोट्यांनी येवन गेले, ते डिवायड बाय 40 days केले जाल्यार ऑलमोस्ट 2 लाख सुमार. करेक्ट 2 लाख पडटा. सो ह्या हितून त्या दिसाक 2 लाख येवन गेले. एक्झॅक्टली. सो त्या दिसाची परिस्थिती की हांगा 2 लाख लोक आशिल्ले. सो यू हॅव टू अप्लाय द सेम यार्डस्टिक, सेम इम्पॉर्टन्स. तेतून आनी डायल्यूट करपाचो प्रश्नच येना. सो हे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान किंवा ताची जी टीम आसा, आय एम नॉट सेइंग वन डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तिका ट्रान्सफर केली आणि दॅट इज नॉट द सोल्युशन. द सोल्युशन इज त्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाची जबाबदारी टू गेट द टीम टुगेदर अँड मेक देम वर्क. आणि खंय लूपहोल्स आसा, खंय डिफेक्ट आसा ते बरोवन काडपाचें तें काम. इतलेंच. इट इज व्हेरी व्हेरी सिंपल. तांकां करपाचेंच ना. एनडी अगरवाल साहेब, म्हाका एक गजाल तुमकां मुद्दाम विचारपाक जाय. वेन नाव I have read a Times of India report today which says that the inquiry commission's report fixes responsibility on practically everybody. It fixes responsibility on the district magistrate, it fixes responsibility on the superintendent of police, deputy superintendent of police, police inspector, panchayat, secretary of the panchayat, and it also fixes the responsibility on the Devasthan committee. When you look at that finding, do you find that finding to be appropriate and proportionate? See, anyway, I have not seen it. What is the recommendation? Yeah. What I feel it, there should be, as Elvis said rightly, there should be repeatedly inspections, visit, finding the gaps are coming to the responsibility of the district administration. He has to see what is required to be done or he has to get it done from the respective agencies. Yeah. I remember in 2012 there were convention of some priests in Nube. Nube, Carmel College. Yeah. There are thousands of priests supposed to come. When I say I want to visit the site, my colleagues say they are systematic, you are not required to go. No, I will go. And I will see what required to be done. If I feel it, I have to suggest something, I will suggest. You have to be satisfied. I have to satisfy. Yeah. If I am not satisfied, I will not allow the events to be go on. So it you cannot leave it in the hands of somebody else. Nobody, no organizer, nobody we can allow. As a DM, as a district administration in charge, you have to satisfy, you have to find out the gaps which are there, and then after you have to allow the things. Yeah. Sometime it is happen, which is not in your hand. Suppose something, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, that cannot be presumed. लेकिन जब भी कोई भी इवेंट्स होता है, हमको खराब से खराब सिचुएशन को ध्यान में रख के चलना, ध्यान में रख के प्लॅनिंग करना चाहिए. करेक्ट. या एल्विस बाबी. सी म्हाका कितें सांगपाक जाय, एक असो डिजास्टर जालो की पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट जो आसा तो डिफेन्सिवाचेर वता आनी मागीर हे तांकां काडून ट्रान्सफर केले आनी कितें केलें, मागीर एक कमिटी बसयली. दिस एब्सोल्युटली मेक्स नो सेन्स. गोईंग बाय पास्ट प्रेसिडेंट सांगता तुमकां, रुबी रेजिडेन्सीनी अशीच एक कमिटी बसयली, VK झा कमिटी म्हणून. आज खंय आसा तो रिपोर्ट? कोण वाचता तरी, कोणाक याद तरी आसा? आता हेजो रिपोर्ट कोणें दिला तो कितले दीस लोक हें करतले, कितले दीस फॉलो करतले? वी डोंट लर्न अ लेसन. सेकंडली हांवें पयलेच दिसाक म्हणिल्लें देर शूड बी अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. वाय आय एम टेलिंग यू, एक टेस्ट केस म्हणून.
ह्या कमिटीक कापस्ताद आसा तुजे चीफ सेक्रेटरीक आपोवपाक आपले मुखार, ह्या कमिटीक कापस्ताद आसा चीफ मिनिस्टराक आपोवपाक एज होम मिनिस्टर, केन्नाच जावचें ना न्ही. सो इंटरनल डायनॅमिक्स कितें घडलां पळय लिडींग टू दीस इन्सिडंट, कसल्यो कसल्यो मिटिंगी घेतल्या, कोणे कोणा कडेन कशें उलयल्या, कोणाचे कॉल रेकॉर्ड्स कशे जाल्या, कोण ड्युटी करिनासलो, कोण बंदोबस्त सारको करिनासलो, हें सगळें करतलो जाल्यार टोटल एक वन्स अँड फॉर ऑल एक ज्युडिशियल जर बरे हायकोर्ट जज रिटायर्ड जजाक घेवन जर करिल्ली जाल्यार एक कितें तरी रेकमेंडेशन आमच्या मुखार आसपाचें फुडाराक फॉलो करपाक. ना जाल्यार एगेन इट इज थोड्या दिसान लोक विसरून वतले, ऑलरेडी विसरले, आतां कोण भोगता तो भोगता, कोणाचे मेले कोण जखमी जाले तेच बाबडे आपले भोगता. लायफ हॅज मूव्ड अहेड. आतां आनीक टेन्शनां वाडले आमच्या देशाची. सो वॉट आय एम सेईंग इज ही कमिटी जरी स्थापन केली दॅट इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द पब्लीक अटेन्शन. आमी कितें तरी केलां, ट्रान्सफरी केल्यो जस्ट टू डिफ्लेक्ट द पब्लीक अटेन्शन. बियॉन्ड दॅट नथिंग हॅपन्स. आय एम कमिंग टू दॅट एल्विस बाब. म्हाका सांगात, नाव आय रेड इट टुडे मॉर्निंग इन टाइम्स ऑफ इंडिया दॅट द कमिटी इज इंडॅक्टिंग ऑल दीज एजन्सीज. Now, do you think an appropriate action has been taken or more severe action is required? Right now, only transfers have happened. Now, committee report, at least prima facie, it looks like, after reading that report, is fixing responsibility on practically everybody. So, what action now should be taken? Elvis Babu, See, I have not read the report. तो dereliction of duty म्हणटा ताका. See, under conduct rules there cannot be dereliction of duty. ती establish जाली जाल्यार then definitely disciplinary proceedings should start against them. Transfer is not the solution. Disciplinary proceedings should start. पळया मरे कशें करता ते. See, हेजेर तेजेर सगळ्यांचेर ब्लेम घालून कांय जावचें ना. Let us come to a solution whereby आतां ते ऑफिसर जो लॅक्स ओके ते जाले आतां, बट एटलीस्ट फुडाराक अशें घडूं नये. वॉट शूड बी द प्रोटोकॉल अँड हू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल तें तरी एस्टॅब्लीश जावपाक जाय. तें जायच ना. कमिटी जाता जालो विसरले थोडे दीस. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. CL पाटील बाब, नांव जर हातूंत भितर आतां पुलिसाच्या बाबतींत विचारता, सगळ्यांक ताणें घाला तातूंत भितर नांवां, पंचायतीचें नांव घालां एज पर दॅट रिपोर्ट, देवस्थान कमिटीचें नांव घालां, बट मोस्ट ताणें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचें नांव घालां आनी पुलिसाचें नांव घालां. वॉट एक्शन डू यू थिंक शूड बी टेकन इफ इट इज क्लियरली एस्टॅब्लिशिंग that police failed in exercising their duty? समज त्या रिपोर्टान तशें आसा फेल्युअर ऑफ पुलीस, जाल्यार त्या पुलिसाचेर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी जावपाकूच जाय प्रत्येकाचेर. आनी तितून मागीर फायंडिंग्स येतले की खरेंच कितें जालां तें, खंय कोण चुकला, या तो आपणाक डिफेंड करता, आपूण खंय आसलो, हांगासर आसलो, थंय आसलो, ड्युटी पॉयंट खंय आसलो, कितली रिहर्सल्स घेतली, कितले त्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केले. सो हे सगळे भायर येतले. जेन्ना दॅट रिपोर्ट पॉयंट आउट पुलिसाक पॉयंट आउट, तेंच पुलीस प्रत्येकाची आपापली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती थंय कळोन येतली. DE बी घातली जाल्यार. या बट यू आर ऑल्सो सेईंग दॅट जस्ट ट्रान्सफरिंग द ऑफिसर्स इज नॉट द अप्रोप्रिएट एक्शन. ट्रान्सफरिंग जालें, ट्रान्सफरिंग इज अ फर्स्ट एड कशी इनिशियल एक्शन. ती इनिशियल एक्शन. समज कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तेंचेर जर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी ऑर जी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन्स आहा ती जर जाली जाल्यार इन फ्युचर प्रत्येकाक एक हे जातलें की लेसन जातलो. लायटली घेवपाक शकना. प्रत्येक तो आपली ड्युटी करतलो. इवन ही मे बी कॉन्स्टेबल ऑन दॅट पॉयंट. ओके, तो जर कॉन्स्टेबल फेल्युअर जालो तेकाय धरपाकूच जाय न्ही. कित्याक एक सुपिरियर ऑफिसर खंय आसपाक शकता, पण तो तेका पॉयंट दिलो आसा. इट इज हीज ड्युटी टू होल्ड दॅट प्लेस. ही इज बीइंग पेड फॉर दॅट. कळ्ळें न्ही. म्हाका एलिझा फॉर फायनल म्हाका एक गजाल इम्पॉर्टंट तुमकां विचारपाक ती म्हळ्यार इफ नाव द रिपोर्ट इज एस्टॅब्लिशिंग गिल्ट ऑन एवरीबडी, आमची एडमिनिस्ट्रेशना भितर एक लॅक्सिटी आयली अशी दिसता, ऑफिसरां भितर एक लॅक्सिटी आयली अशी दिसता. आनी कित्या खातीर? टोटल लॅक्सिटी. आनी हाजे रूट कॉज म्हणल्यार इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप. आतां आमी पळयलें जाल्यार एक उदाहरण दिता, जें कितें सांगता तें समजपाक लोकांक. 2-4 दीस पयलीं टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कितें घडलें तें सगळ्यांच्या मुखार आसा. एक ऑफिशियली सरकाराची ऑर्डर येता अपॉयंटींग अ पर्टिक्युलर ऑफिसर ऑन द चेअर. मागीर ताचो मिनिस्टेरियल जो म्हणजे हेड ऑफ द मिनिस्ट्री जो आसा तो आपली सेपरेट ऑर्डर काडटा. म्हणजे तुमी लोकांक मुर्खान काडटा. म्हणजे यू कॅन सी द मोरल ऑफ द ऑफिसर्स. One is pitted against another. The lady is pitted against this man is pitted against her. कशें म्हणजे कशें काम फुडें वचूंक शकता अशें? अरे हांगाच कळटा न्ही वॉट यू मीन बाय लॅक्सिटी इज दीस. डावन द लायन तो मोरल सामको जालो, सोंपलो. कोणें कितें करपाचें? सगळेच आर अंडर थ्रेट.
करेक्ट. अंडर दॅट कायंड ऑफ एन्व्हायरमेंट एक कंड्युसिव्हनेस नसताना जे काम जाता दॅट इज नॉट कॉल्ड वर्क. आणि म्हणून आज ऍडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑफिसर्स विल नॉट शो एनी डायनेमिझम म्हणता तुम्ही. एब्सोल्युटली नॉट. हुकुमशाही चल्ल्या आणि ही हुकुमशाही ह्या उदाहरणांतल्यान हांवें तुमकां सांगलां की कश्यो ऑर्डरी येता आणि हांवें मागीर आयकलां आनीक एक ऑर्डर आयली म्हणून. हय, अनेक ऑर्डर आयली आणि मागीर ते वाटप जालें. इट इज रियली शेमफूल. इट इज शेमफूल. सो देअरफॉर आय विल रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर यू नो एसर्ट नथिंग डुईंग. एक बॉडी ऑर्डर इश्यू केली in the name of the governor of Goa, that becomes the final. अरे तुमकां आनी स्कोपच ना कितें करपाक आनी तुमी कितें करूंक सोदता. सो ह्या उदाहरणांतल्यान कळटलें की हाव लेक्स द एडमिनिस्ट्रेशन हेज बिकम. सो वयर ताळाक पळय कितें जाता ताचो परिणाम सगळो रूट पर्यंत वतलोच. आनी नोबडी इज गोइंग टू डू एनी डायनेमिझम. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचा ना, बसून पगार खावपाचें बेस्ट सोल्युशन. Agarwal sir, I'm asking this very specifically because many a times this issue is raised about the IAS officers in Goa. That they come here and they treat this destination as a very relaxed destination. Do you also get the feel that the cadre should pull up their socks? I don't see. Yeah. Coming the IAS officer who's visited number of the states, they have the vast experience. They maybe this problem not happen in Goa. It may be happen in other state. So they have the experience. They can give very good input to improve the system. Yeah. I hope now this report which you are referring it also might be suggested what improvement has to be done on the side. Recommendation. Yeah. Because what happened is one part. It should not happen in future. Yes. That's the more important that part. Is more important. Yeah. अभी क्या हो रहा है कि अपना जात्रा, I also attended 1986-87 this jatra when I was working as a joint Mamlatdar in Mamsa. Infrastructure is not developed. Yeah. What was there at that time, 86 or 87 or 90s, as on today is the same. We have not developed the infrastructure. So development of infrastructure, जबकि crowd is increased 10 times. Yeah. So we have to have the crowd control system. We have to develop the infrastructure. Then transport, that is a government decision. Yeah. But I feel it is not a solution. It's not a solution. Yeah. The person who has worked, he can do better in place of person who's come newly on the side. Yeah. That means experience is make a big matter. Huge difference. Huge difference. Yeah. पाटील फायनल सांगात, तुम्ही जेन्ना डिपार्टमेंटाकडेन पळयतात, पुलीस डिपार्टमेंटाकडेन तुमकां ही लॅक्सिटी दिश्टी पडटा दॅट, आणि ही लॅक्सिटी कित्याक आयल्या? लॅक्सिटी येवपाक एक कारण आहा की चलता आहे आमचे जे सुशेगाद चलता जातली जात्रा, पूण टायम तसो ना. लॅक्सिटी पयलींचे भशेन चलपाक आतां तो टायम उरना. आतां आमी रिलॅक्स उरपाक जायना. खुबशे मिसक्रियंट पासून असल्या जात्रांनी एंटर जावन कितें तरी कांड करपाक शकतात. सो आमी प्रोएक्टीव जावपाक जाय आणि सदांच आमच्या तकल्यान घालून चलपाक जाय कितें तरी घडटलें म्हणून. आणि काय घडचें ना हे जे तकल्यान घातल्या ह्या तत्वाचेर पुलीस चलूंकच शकना. हय, ह्या तत्वाचेर जर पुलीस चल्ले जाल्यार अशेंच घटना घडटले. बरोबर. एवरीवेअर. या सर. I really appreciate one of the key points पाटीलान केला तो की पयलीं चलतालें, पयलीं सगळे गोंयकार असले, बरें चलतालें, सगळे सुसेगाद असले. आतां वाडला, पॉप्युलेशन वाडला, ताण वाडला, आणि आता तो चलता है जातली जात्रा बरे भशेन जातली, कित्याक व्हडलें टेन्शन घेवपाचें ते दीस उरोंक ना, खरेंच उरोंक ना. बरोबर. आणि सेकंडली तुम्ही जो पॉयंट काढला, वेदर दी ऑफिसर्स हू कम फ्रॉम इंटरस्टेट, वेदर दे आर ते आमी म्हणपाची गरज ना. This was said by none other than the then Chief Minister, late Mr. Manohar Parrikar, once, and it became a little controversial issue. So ताणे पळयल्लें. So it is important. आणि secondly कितें आसता पळय, when you are posted in bigger states, if you are from that cadre of bigger states, तुका कलेक्टर जावपाक म्हाका दिसता मिनिमम 10 वर्सां तरी सर्वीस काडची पडटा. वाय एम टेलिंग यू. ताका पयलीं CO ZP, CO ZP ऑल्सो देर इज अ काडर पोस्ट. तांकां तितले काळ काडून एक्सपिरियन्स येयल्या उपरांत हांगा कितें आसा, हांगा एक प्रोबेशनर येवन सुद्दां हांगा कलेक्टर जाता. आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट, दे मे बी व्हेरी गुड एट देर, बट फायनली एट द एंड ऑफ द डे एक्सपिरियन्स मॅटर्स. एक्सपिरियन्स मॅटर्स. ते एक्सपिरियन्स तितलें आसना हांकां. हे फक्त आपल्याक सूट जाता म्हणून ताका काडलो, हाका घातलो. सी देर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्युअर. पयला खंयच्या डिपार्टमेंटान तुवें स्टेबिलिटी म्हणटा तीच ना. आतां एग्ना क्लिटसाक थंय घातल्या, कितले दीस तो पयलींचो आशिल्लो. आनी लास्ट म्हणटा ते हांव, बियॉन्ड मॅजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, ताजे वयर एक काउंटरी होम सेक्रेटरी म्हणून आसता न्हू. बरोबर. ही इज नॉट आन्सरेबल. ही इज ऑल्सो आन्सरेबल. अरे आख्खी टीम पंढरपूर सारकी जी आमी पळयल्या मास गॅदरींग,
Yeah. कशें जाता स्मूथली बिकॉज द मॅन एट द टॉप द ब्युरोक्रेट आय एम नॉट कन्सर्न अबाउट द पॉलिटिकल Politician, सायड yeah. द ब्युरोक्रेट एट द टॉप तो ताबो घेता अँड ही गेट्स द रिपोर्टिंग डन टायम टू टायम फीडबॅक Correct. हे फीडबॅक बी अशें जर मेकॅनिझम चल्लें जाल्यार बरे भाशेन जातलें नाल्यार पाटील सांगता ते भशेन चलता जातली Yeah. जात्रा मागीर पळोवया येस खंयचीच गजाल आज राम भरोसे सोडपाची परिस्थिती उरली ना आय थिंक दॅट इज द बेजीक लायन हांव इतल्याचेर थांबतां रिपोर्ट आज आमी तुमकां सांगलो न्यूजपेपर रिपोर्टांतल्यान आमी वाचलें तें एक्चुअल रिपोर्ट लोकां मुखार येवचो आनी ती रेकमेंडेशन्स इम्प्लिमेंट जावचे आनी जशें एल्वीस बाबान सांगलां तो रिपोर्ट हो फक्त कागदाचेर उरचो न्ही ताजेर कृती जावची एक जेन्ना इतले गोंयकारांचो जीव वता इतली गोंयकार इंजर्ड जातात इट कॅनॉट बी जस्ट ब्रश्ड असायड एज जस्ट अनादर इन्सिडंट हांव इतल्याचेर थांबतां पाटील बाब एल्वीस बाब इंडिया बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पवित्रावाद प्रुडंट नमस्कार विकसित भारत 2047 एक ध्येय एक सपन गोयचो फुडार बळकट करपाचो भारत देश विकसित करपाचो तुय भी ह्या मोहिमेन वांटेकार जा गोयचो विकास घडोवपाक तुय आपले योगदान दी आपल्यो आयडियाज वा सजेशन्स दिवपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक तुझे मोलादीक योगदान दी विकसित भारत 2047